ट्रॉलर अपघात प्रकरणात कोस्ट गार्डाच्या ICGS वैभवाच्या कमांडिंग ऑफिसराक सेवेंतल्यान काढून वडयल्लो ना, फक्त ताका ते पोस्टावेल्यान काढला। मुख्यमंत्री पर्रीकारान विधानसभेत ही गजाल स्पष्ट केली। कमांडिंग ऑफिसराक सेवेंतल्यान बडतर्फ केलो म्हूण मुख्यमंत्र्यान फाटले सप्तकांत विधानसभेत जाप दिल्ली। ती जाप चुकिल्ली म्हूण सांगून मुख्यमंत्र्यान जाप सारकी केली। इतले मजगतीं केशीची चौकशी करपी येलो गेट पुलिसांनी चौकशी करतना नुस्तेकारांक बडयले म्हूण गोंयच्या नुस्तेकारांनी दावो केला। PI म्हाका मेळ्ळो बॉम्बे गेट। हांवें म्हणलें वॉट इज द मॅटर म्हण काय जालें आपूण बिस्तर अशें हात लायलो म्हणून पळयलो आनी हात लावन कितें जावं तुमी हात लावपाकूच जायना म्हूण सांगलें का। मागीर म्हाका कोण येयलें मान्यान फोटान मारलें म्हणलें वी हॅव रजिस्टर्ड केस अगेन्स्ट बॉम्बे पुलीस बॉम्बे येलो गेट म्हणटा तेंचेर आनी अशें करून मान्या तूं मारलें जाल्यार म्हाका सुद्दां ते आमच्या मान्याचेर प्रेशर हाडटा खरें कोस्ट गार्डान हेणें जर कितें फिक्सिंग केलें आसलें म्हाका दिसता कित्याक केस आमचे तेमच्या ताब्यान जाता। आमी मेडिकल करून हाडला ते मान्या ते भितर गेले आमकां स्टेटमेंट घेता आसतना आमकां गाडी मारला आनी तापट मारला आसता तो आमकां विचारता आसतना तो गाडी मारून तो बोटान मारले आमकां म्हाका तो बोटीचे ते विचारले तो म्हाका मारलो। विधानसभेची माफी मागून हांव एक करेक्शन करूंक सोदता। पयर हांवें कॉलिंग एटेन्शन हें करता आसतना मागीर हांवें हातून रिटर्न रिप्लायन करेक्ट केला। हांवें चुकून डिसमीस केलो त्या हाका कमांडराक अशें म्हणलेलें ही हॅज बीन सॅक्ड फ्रॉम द एक्टीव ड्युटी एंड नॉट डिसमीस फ्रॉम द सर्विसीस। म्हणजे बेसिकली देर इज स्लाइट डिफरन्स इन दॅट सेन्स बिकॉज ही इज स्टील वीथ कोस्ट गार्ड बट ही इज नोवेर पूट ऑन द ड्युटी। ही इज डिसमीस फ्रॉम द शब्दच वापरपाचो जाल्यार डिसमीस इज नॉट अ करेक्ट वर्ड। ही इज सॅक्ड फ्रॉम द एक्टीव सर्विसीस। दॅट मीन्स ही वॉन्ट बी गिवन एनी duty, he will be just kept aside till the board inquiry. By mistake I mentioned that he has been, because पेपराचेर आयिल्ल्यान आमी लोकल हांचे कडच्यान फोनाचेर कन्फर्मेशन दिल्लें ते सांगूंक सोदताले ते अशें सांगूंक सोदताले we interpreted it by because of communication gap as that he has been dismissed from the services. So I stand corrected. The written reply does not mention it. टायम बाउंड पब्लीक सर्वीस गॅरंटी कायदो फुडले 3 ते 9 म्हयने भितर सारको चालीक लागतलो। तो मेरेन गव्हर्नन्स, सरकाराच्यो कांय प्रशासकीय गजाली, प्रक्रिया आनी नेम सरकाराक जाग्यार घालचे पडटले। अधिकाऱ्यांक प्रशिक्षण दिवचें पडटलें। मात तो कायदो चालीक लागतकच लोकांक मोठो आदार जातलो अशें मुख्यमंत्री पर्रीकारान म्हणलां। हो कायदो सारको चालीक लागतलो जाल्यार गव्हर्नन्स पयलीं जाग्यार घालचें पडटलें ही गजालय मुख्यमंत्र्यान मान्य केल्या। हातून सर्विसीस वेगवेगळ्यो दिवपाच्यो आसा। कोणे हातून एकदम हाय एक्सपेक्टेशन धरून फाल्यांच सगळ्यो गजाली जातल्यो अश्योय धरच्यो न्ही। कारण जेन्ना आमी सरकारी नोकरांक एखादी सर्वीस अमक्या दिसा भितर दी म्हूण सांगतले तेन्ना ताका लागणारी बॅक सर्वीस जी आसा, सपोर्ट सिस्टीम आहा ती आमकां इम्प्लिमेंट करची पडटली। त्यामुळे साधारण पयले 2-3 म्हयने हाजे प्रोसिजर, रुल्स आनी खंयच्यो सिस्टमी हाडच्यो हाज्या सकयल हें करपाक 1-2-3 म्हयने वतले। साधारण म्हजी अपेक्षा की जुलय म्हयन्यान ह्या विधेयकाक आमी गती दिवंक शकतले, एक्चुअल इम्प्लिमेंटेशनान हाडूंक शकतले। दुसरें, टप्प्या टप्प्यान हें बील आमी अंमलान हाडटले। ओवर अ पिरियड ऑफ बिटवीन 3 months to 9 months हें बील पूर्णपणे अंमलान हाडपाचो सरकाराचो येवजण आसा। ताच्या खातीर लागणारे योग्य ते ट्रेनिंगूय आमी सरकारी अधिकाऱ्यांक दितले। लागणारे काही कायदे सोंपे करतले सुटसुटीत, म्हणजे खूब प्रोसिजरल फॉर्मेलिटीज आहा त्यो लायट करतले। गव्हर्नन्साचे काही गोष्टी बरोबर करून घेतले आनी ताज्या नंतरूच हे सिस्टमॅटीक बील अंमलान हाडटले। पण म्हाका गॅरंटी आहा द डे दीस बील इज स्टार्ट इम्प्लिमेंटींग पीपल वील बेनिफीट अ लॉट फ्रॉम इट। घेऊ एक व्यावसायिक विसर।